बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. तुमी म्हजे बोकरे न्हय, त्या देखून तुमी आयकनात. म्हजे बोकरे तुमी जाल्ले जाल्यार म्हजो ताळो तुमी आयकत आसत्यात. क्रिस्तूय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू बरो गोवळी. आमकां तो सांबाळता, राखता, आमकां जें कितें जाय तो आमकां दिता. तें आमकां कळीत आसा सगळ्यांक. बऱ्या गोवळ्याचे बरे बोकरे आमी जावंक जाय. ताचो ताळो आयकल्यार आमी सारक्या वाटेन चलतले. बऱ्या गवळ्याचो ताळो आमी इन्कार केल्यार लुकाचो एवांजेल 15व्या अध्यायांत आमी आयकूंच्या प्रमाणे सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आमी जातल्या. हे आमकां समेस्तांक कळीत आसा. पूण आमकां आसचें आनी एक सवाल. जेजू बरो गोवळी वय, तो आमकां सांबाळता. कीर्तन 23 जेजू म्हजो गोवळी. बऱ्या उदका सरशीन तो म्हाका व्हरता. तरणे तण आसले गडे म्हाका तो व्हरून पायता. म्हज्या दुस्माना मुखार म्हाका बरें जेवण तो वाडटा. हें आमकां कळीत आसा. पूण आमच्या मतींत आसचें आनी एक सवाल. तर जेजू बरो गोवळी जाल्यार आमच्या जिवितांत हे कश्ट कित्याक? ह्या सवालाक आयच्या मिसांत जाप सोदून काडूंक आमी प्रयत्न करया. जेजू बरो गोवळी तें खरें, पूण म्हज्या जिवितांत हे कश्ट कित्याक, नश्ट कित्याक, अनवरां कित्याक? बरें आसलें आमकां देव कित्याक कश्ट येवंक सोडता? सबारबटी आमी सवालां विचारल्यान ती जावंक पुरो. पूण आमच्या जिवितांत त्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकनासतना आमच्याच वाटेन आमी वचून केल्ल्या पातकाचो उडास आमी काडया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना पावते परी वांटो घेवच्या पसत आमची पातकां आमी वळखुया आनी म्हणया, हांव पातकी आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गुनांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट तो बरें संडोवन हांवें जायती पातकां केल्यान ओम अपराध, ओम अपराध, ओम बोड अपराध. ह्या पसोच घेवन सदां संवकार मरिये सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करो, आमची पातकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो.
Eklos tu Ishwar, Eklos tu Parameshwar. प्रार्थूया. सर्वेस्परस असण्याच्या देवा तुवें पातवाच्या बगेवन सांतान तोणी कर्या बाबर्थ संशार प्रसंगदार आनी गरजे आकातांत आसल्ल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. तसो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोव आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतो आनी रासभर चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. अशें आसता स्तेफना विरोध उठिल्ले दगदणे निमती शिंपडिल्ले भावर्त्या फेनेसिया, श्रीप आनी आंतियोकाक पर्यंत पावली आनी देवाचें उतर गाजयत गेली. तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तें परगट केलें ना. पूण तांचे मदीं आशिल्ल्या श्रीप घरांनी आनी सिरेन घरांनी आंतियोकाक पावतच हेर जातीच्यांकी सोम्या जेजूची सुवार्थ परगट केली आनी ताचे सोवें सोम्याचो आदार आशिल्लो जाल्यान जायतीं सतमानूंक लागलीं आनी सोम्या थंय परतलीं. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नाबासाक आंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय तावन देवाचें कृपे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावूंक ताणें ताका उमेद दिली, कित्याक एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरिल्लो आसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो सांको जायतो चडलो. उपरांत बार्नाबासाक सावलाक सोदूंक तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटच ताका आंतियोकाक आपोवन हाड आयलो. एक सगळें वर्सभर ते थंयच पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले आनी आंतियोकान शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें. जनांगानो सर्वेस पोराक नावाडा. तुमी जनांगानो सर्वेस पोराक नावाडा. तुमी जनांगानो सर्वेस पोराक नावाडा. पवित्र दोंगरार सर्वेस पोरान उबारला सियोन शहर. जाकोबाच्या सरनिवासा प्रास ह्या शहराचे दारवटे जाल्या ताका प्रिती मोगाचे. तुजे वडविके विशीं जायते सांगला ये देवाच्या शहरा. तुमी जनांगानो सर्वेस पोराक नावाडा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रा म्हाका वळखून बसतल्या सवे आसात म्हूण हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया थंयच जल्मल्ली म्हूण हांव वळखता. तरी पूण सकडी सियोनाक आपली माता म्हूण तेली आनी सर्वेस पोर ताका सोबीत शाबी सांबाळतलो. तुमी जनांगानो
सर्वेस्पोराक नावाडा. सर्वेस्पोर परजांची पट्टी करताना आमकी आनी आमकी परजा ह्या शहरान जल्मली अशी म्हूण बरयतलो आनी ह्यो परजा नाचून उडून तुज्या गोपांत आमचे बिडार अशी म्हूण गायतल्यो. तुमी जनांगानो सर्वेस्पोराक नावाडा. तुमी जनांगानो सर्वेस्पोराक नावाडा. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सवे आस. जुवां परमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमात का सौम्या. इवासो काळ तो जेरुसलेमांत देवळाच्या समर्पणाची परब चलताली. जेजो देवळांत सलमांचे बलकेंत पासायो मारीत आसतना जो देव ताचे बंतोणी वेडो घालून ताचे लागीं विसारी लागले. केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय. तूं क्रिस्त वयसल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून ताका जाप दिली. हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां पूण तुमी सतमंतिनांत. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करता तीं कामां म्हजे विशयंत साक्ष दितात तरी पूण तुमी सतमानिनांत. कारण तुमी म्हजे बोकरे न्ही. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव ताका सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वण काडूंक कोणेय वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सकडां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां वण व्हरूंक कोणाच्याच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें बोतार हे वाखणीत का क्रिस्ता. Praise the Lord. 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 जेजू बरो गोवळी तर आमच्या जिवितांत हे कश्ट दूख तेंते सवा कित्याक. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. बापय पेपर काडून घेवन वाचूंक बसलो. त्या पेपरांत आतांच्या भुरग्यां विशयंत माहिती दिवची एक ल्हान लेखन आसलें. आतांच्या भुरग्यांक कॉन्सन्ट्रेशन ना. बसले गडे बसतात आनी एक चिंतात.
हें भुरग्याक इल्लें सांगया म्हणून सांगोन पुताक आपयलें आनी बसयलें. कॉन्सन्ट्रेशन कित्याक जाय, कित्याक गमन दी जाय. सुमार 20 मिनटां ह्या लेखना विशयंत बापय उलयलो. पूत आयकते आल्लो. लास्टाक आतां हांवें सांगलें ह्या पुताक कितलें रिगलां म्हणून क्वेश्चन करूंक पुता. आतां हांवें एक्सप्लेन केल्लें ह्या लेखना विशयंत तुजी अभिप्राय कितें म्हणून बापायन पुताक विचारलें. पूत बापायचें तोंड पळोवन विचारूंक लागलो, खंयचें लेखन? लेखन खंयचें परत्यान सांग. वो 20 मिनटां हाणें ताळो पिंदुल्लो आयिल्लो. हाचे भितर एक थेंबय वचोंक ना. सडा वतो आमी उलोवंक मुखार, आयकूंक इल्लें पाटी. थोडे फावटी शर्मावी तशेंच. आईच्या वांजेलांत अशें सांगलां म्हणून पाद्राबान सांगूंक सुरू केल्लेंच आमी मात्र पाद्राबाक पळयता. आमचें मांडो ऑफ भितर आज दुकरा मास रांदयांगी खालपोर रांदलां न्ही, तें बरें नातलें ओबूच. आज चिकन हाडल्यार बरें कोण ना. पाद्राबान चिंचे म्हजो शर्माव बरें करना. आयकते आतां कोले आज कितलो लोक आयला, सगळीं म्हाकाच पळयतात म्हण. खंय गेले आमचो म्हण देवूच जाणा. म्हळ्यार आज आयकूंक आमकां नाका. कोणी एकलो आमच्या घरा येवन कांय पुणी ताचे कश्ट सांगूंक सुरू केले जाल्यार आमचे कडेन रेडी आसा आन्सर. ताणें सांगून हेच्या पयल्यांत आमी ताच्या कश्टांचे पुरा आमच्या वाड्यांत कोण पुरा कश्टाल्यात की ताची पुरा काणी ताच्या मुखार सांगता. वय की न्ही? वय. आनी आमच्या समुदायांत, ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत तें एक सोवें मॅट म्हणा. खंयचें तें? बरीं कामां मुखार करचीं, बरीं कामां खंयचीं म्हण जायत. येवच्या हप्त्यांत आमी त्या पिडेस्ताच्या घरा भेट दिवया. कित्याक तो आनीक वाचो ना, ताका लगड काडया. कित्याक म्हळ्यार आमी थंय येचें, ताका बोळ दिवंक न्ही, ताचें आल्लें बोळी काडू. कित्याक म्हळ्यार आमी सकडी PhD केल्लेत, MBBS डॉक्टरेट पुरो आमची जाल्या त्या पिडेंत. वचोन विचारचें, कितें न्हिदलाय? कालें हुशार ना? आं. पडकाणी गी? काय वकात काणी गेलें गी? ना. तूं पडकाणी म्हणून हें करनाका. अळे तुका गोत्तू ना? पोराळे आमच्या वाड्यान सकल तें इनवांचें घर आहलें पळय रुक्मायेचें तूं पडकाणी म्हण 3 दीस माणिपालायले मेल्यांत. आनी तूं बेश्टें हें करनाका, मागीर डॉक्टराक दाखय. आनी आमच्या कुटुंबांत ती एक तो आमचो धाकट्याबाचो पूत तरणाटो 27 वर्सांचो 2 दीस पडकाणी म्हण माणिपाला केलो. येदो व्हडलो गेलोच न्ही भुरगो. नेक्स्ट तूं जालें. कित्याक म्हळ्यार ताका उलोवंक ताणें उलोवण केल्ले क्षणां आमी पुरा ताचेर भरता. कित्याक आमकां आयकूंक नाका, आमकां उलोवंक जाय. त्या देखून मोगाशेनो स्वामी आमकां सांगता, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. जो बोकरो म्हजो ताळो आयकता ताका शाबितायेन व्हरून पायता. ताळो आयकना तो वाट चुकता. हे आमी आयकलां. जेजू बरो गवळी आमकां सांबाळटा, आमकां राखता, आमचें उणेंपण तो भरती करून दिता. बरें, भोव बरें. जेजू बरो गवळीत, पूण आमी बरे बोकरे जाले हांगी म्हणलें सवाल. आमी बरे ताचें उतर आयकूनचे बोकरे जाले हांगी म्हणलें सवाल. पूण आज साबार जाणांनी जेजू मुखार दवरचें सवाल, सोम्या तूं बरो गवळी जाल्यार आमकां कित्याक हे कश्ट येवंक दिताय? बरें जाल्लें आमकां कित्याक कश्ट? बरो कोण? बरो कोण म्हणलें सवाल. आमच्या दृश्टींत आमी थोड्यांक बरें म्हूण वलायता. वय की न्ही? वय.
तो इल्लेशें दान दिता तो बरो. तुका कितें गोत्तू? देवान ताका दान दिवंकूच तूं संवसाराक धाडलां. या ताका ती कृपा देवान दिल्या ताणें करना जाल्यार तें चूक. आमच्या दृश्टेंत तो बरो जावंक पुरो, देवाच्या दृश्टेंत आमी बोरिंगी म्हणल्यार सवाल. तर बरें जाल्ले आमकांच कश्ट कित्याक म्हणून आमकांच आमी बोऱ्याच्या त्या लायनीर घालन कश्टांक देव कारण म्हणून आमी सांगता. तर मोगाच्यान आज आमचें सवाल, जेजू बरो जाल्यार, बरो गवळी जाल्यार आमकां कित्याक कश्ट तेंचे सवां. तर मोगाच्यान आमी पवित्र वांचेलांत वाचलें जाल्यार जोब बरो जावन आसलो, ओय की न्ही? येरेमिया प्रवादी बरो जावन आसलो. जेजू या ताका कित्याक कश्ट आयले? जोबाक कित्याक कश्ट आयले? येरेमिया प्रवाद्याक कित्याक कश्ट आयले? जेजूक कित्याक कश्ट आयले? आनी साबार जाणांनी सांगचें आसा, म्हजें हाणें बराब सामानांतल्याक हांवें कोणाक दुरसोन कितें प्रयोजन? ओ हाणें बराब कोणें बरोवचें? हाणें बरोब कोणें बरोवचें? आमींत की न्ही देवान वय. ओहो, तशें जाल्यार ताचें हाणें बरोब सामा करून ताका घट्ट धरून बरें करून बरोवन म्हज्या हाणें बरोबाचेर 2 इंक मात्र उडोवन म्हाका धाडलां. तर ताका देव म्हूण येत गी आमी? एकल्याक एक तर आनी एकल्याक आनी एक तर करच्याक देव म्हणूंक जाता गी? ना. आमच्या हाणें बरोब देवान बरयल्लें न्हय, आमींत बरयल्लें. आतां हांगा बसयल्ल्या साबार आनी आतां बूद आयले. हांव शिकलो जाल्यार जातें गो त्या दाळा शिकोवंक जावना. गुड्यार बसलोय, बियो काडल्योय, वसरे इस्कालाक म्हळ्यार तुज्या बोडाक रिगलें ना. आतां शिकलो जाल्यार जातें, कित्याक शिकोव न्हय? आतां देवान म्हजें हाणें बराब पाड बरयलां म्हळ्यार हाणें बरोबर बरयलें कोणें? आमींत. आमी केल्ल्या पातकाक आमकां देवान एका दळा शिक्षा लायिल्ली तर हांगा एकलेय आमी हांव सेरवोन आमी जिवंत उरते नातल्ल्या. आमच्या पातका परमणंत आमकां देवान शिक्षा लायिल्ली तर आमी एकलेय जिवंत उरते नातल्ल्या. तर आमच्या पातका प्रमाणे देव शिक्षा आमकां येदोळ लावंक ना. ते देखून आनीकी पातक करून हांव मुखार वेता म्हणचें नाका. कित्याक मालगड्यांनी मुळान दोरी देव लांब सोडता, एक दीस वण्ण धरता. ओके, ती वण्ण केदाळा धरता म्हण गोत्तो ना. ओके, ताच्या पयलें पाटीं परतो जाय आमी. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कश्ट खंय तावन आयले? मनशांतावनूच आयले, मनशानच केल्ले. कित्याक आदाम आनी येवेक देवान रचलें आनी त्यान दवरलें. ताणें कालें म्हळें त्या रुखाचें फळ कांय नाका. ओके, पण सैतान आयलो आनी सारय लागलो. देवान कालें म्हणी सांगलां गी तुमकां? कालें सांगलां त्या रुखाचें फळ कांय नाकात, खाल्यार कालें जातात. तुमी मरतल्यात. ना ना ना, तुमी मरचे नात, तुमी देवा बरी जातल्यात. आतां येवेक डावट जालो. देवान अशें काल्याक सांगलें. आमच्या जिवितांत ती पळय खंयचें करनाका म्हळ्यार तें चड करचें आमी, वय की न्ही? आतां भुरग्यांक तुमी तोंड दांपून वगत बसून बागलाक आनी पुरा पेंट काडल्यार आपणूक वचनात, ती आपडनात. तुमी पेंट काडन अरे एकल्या की 4 भुरग्यांक आपोवन अळे पेंट काडला आपडनाका. आतां सांगा 10 मिनटां भितर, मम्मे लागलें मम्मे, तुका सांगलें न्ही आपडनाका म्हण. वय आपडनाका म्हण आपडलें, लागलें. खंयचें करनो जो म्हणटात गी तें पयलें करतात, पयलें करतात. तुमी पुसून आसतात, वगत बसल्यार ती राखतात न्ही.
तुमी पुसतना भितर येनाकात आं आयल्यार कालें जाता फळ्या म्हणजे हाचे स्वभाव यंत ते देखून करनाका म्हळें देवान अशें कित्याक सांगलें डावट एवेच्या मोती भितर रिगलो आनी पडली पातक केलें मरण आयलें पातक केलें कश्ट जिवितांत आयले म्हणटा आसतना मगो अशें न्हू कश्ट दोन रितींनी आमच्या जिवितांत येतात एक मेरिटेड सफरींग आमी जावन कर्ण काण घेवचें आमी जावन कर्ण काण घेवचें मेरिटेड सफरींग आतां तुमचो म्हयन्याचो सांबाळ 30,000 जाल्यार कितलें रीण काडयेत तुमी अंदजेर रीण तुमी चड काडटात तें सांगना वचनाकात 30,000 कितलें काडयेत म्हण विचारता हां आनी एक 15 दिसां उपरांत सांगता ती आनी एका म्हयन्या उपरांत येता आं मे म्हयन्यांत लास्टाक कित्याक म्हळ्यार वचून सोसायटीन विचारचें न्ही रीण काडून दितात की नात की म्हणून आनी थोड्यांनी आतां चिंतलां काडिल्ल्यान तर चड जालां फादर आतां आनी परत्यान दिवचें नात की म्हणून कितले काडयेत 20,000 हां ताचे की उणें आसचें पूण आमी कालें करचें 30,000 आमची जोड 1 लाख रीण मागीर कश्ट येनासतना खंय येतात हां हां आमची थोड्यांची संवय काले म्हळ्यार आमी सोंसे अस्तीन शेण बरी शेण घालीचें म्हूण चिंतचें गोवाक सांगचें घाल म्हणून घाल पाप तो खंय भिक्कोतलो भिक्कोन काळी जाणकिटी पुरा भायर पडटा म्हणसर भिक्कोनचें घालची इटलीच बिट्टी सोंस्याक येदे व्हडले लद्दी घालूं जाताय हां कश्ट आमी कर्ण काण घेवचे आनी आमकां गोत्ता आमकां कितें जायना जाता गोत्ता ओयगी न्ही आं पूण थोड्यांनी आमकां बूद सांगतना आमकां जायना ना म्हज्या अनुभवाक आयलां एक मनीस इल्लेशें पियेता बायलेन म्हळें इल्लेशी बूद सांगा फादर म्हणून म्हाका नाका आसलें गेलो जाल्यार पळय आयकतलो म्हणून हांव येताना पुण्याक गेल्लो ऑलरेडी स्पिरीट गेल्लो भितर हांवें म्हळें सायबा पिये नाका बरें न्ही तूं कोण म्हाका सांगूंक तूं दिताय म्हाका हांव कळटा हांव पियेता तूं कोण सांगूंक पियेता जाय साहेब मेरिटेड सफरींग म्हणटा आमी आमचें करंगाण घेवचें 1 म्हयन्या उपरांत बायल्यान म्हळें गडीस आसा जस्ट एक कुमगार दिवन येतात गे आमचे तांणी केल्ल्या पथकाक आमी काल्याक हें करचें कुमगार दिवचे दिजेत गे हांव गेलो भितर गेल्ल्यान म्हाका खोली पळयलें मात्र देवान म्हाका सोडलें न्ही फादर कुमगार नातुलो जाल्यार एक दितालो न्ही हांवें सांगनाटल्यार ओके हांवें सांगून नाका म्हळ्यार मागीर हांव म्हजे पयशे हांव पियेता म्हणून पियेल्लो आतां देवान सोडलें म्हळ्यार देवान दिलें कश्ट न्ही अंड सफरींग म्हळ्यार आमी आमचें जावन केल्लें पातकां आमी आमचें जावन कश्ट आमचें काण घेवचें तें ताका देव कारण न्ही थोडे फावटी खरें मस्तीन आमचे कश्टाक आमींत वेलकम करून काण घेवचें आमच्या कुटुंबा भितर आनी सेकंड अनमेरिटेड ताका आमी कारण न्ही थोड्यांक पडकाण ती जावन वयर येनात दुसरो वयर आयिल्ल्यान तांकां पळोवंक जाय नाका जाल्ली पुरा केस घालना नाका जाल्ले विधवाळ करचे थोडे जल्मल्यात त्यात खातीर कांय करूंक जायना तांकां हे मॅन्युफॅक्चरल डिफेक्ट म्हणटात
जल्मतानंत ते डिफेक्ट सोकूत मारचे ते तांकां दुसऱ्यांक पाड दुसऱ्यांनी पाड जाल्लें पळयल्यार मात्र न्हीद येवची तांकां हाका आमी कारण न्ही दुसऱ्यांच्या पडकणेक दुसऱ्यांच्या हग्ग्याक दुसऱ्याच्या दुस्मानकायेक वळख जावन आमी कश्ट आमचे करून काणी घेवचे ताका कारण आमी न्ही जावंक बरो पावसांत आनी इतर संगती गडगडो जगड्यांत लॉस जावन आमी कश्टाक वळख जावयेत या कोणगी एकलो म्हणटा तुका हांव भायर धाडटा साईबा बारी बरी एक विजा आसा तुवें कॉली 10 लाख बांदल्यार पुरो म्हणून तुमी कॉलें पुरो रीण काडून 10 लाख बांदले आतां 10 लाख मात्र तो येना विजा येना आतां सगळी जिणी इजात विजा ना इजात आतां ताचे वरवीं कश्ट आमचे करून खाण घेयत त्या देखून कश्ट 2 रितींनी आमकां येतात पूण मग न्हू देवान आमकां सगळ्यांची पर्यार दिवयेत न्ही तो बरो गवळी न्ही ताका कळीत आसा न्ही ताणें कश्ट हांव कित्याक सोडी जायी म्हणलें तुजें सवाल जावंक पुरो पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवान तुका पवित्र पुस्तकान सांगलां तुजे मुखार आशिर्वादी दवरला शिरापी दवरला तुजे मुखार उदाकी दवरला उजोई दवरला तूं खंयचें विंचून काडताय तें तुजें जाता म्हळ्यार आमकां देवान स्वातंत्र्य दिलां बरें वायट कळीत आसचें ताका गोत आसा इवन तुमच्या सुत्रांत आसचे पेटे माजराय तांकांय गोता बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणून तांची विधवाळ सोसूंक जायनासतना तुमी काले म्हणी गोळी भजयेंत गी काले म्हणी इल्लें घाला पळया खावून दिता पळया ते उंगतात सीदा येतात तांकांय गोता हें म्हाका पाड म्हण पूण मनीस जाल्ले आमकां खंयचें पाड खंयचें बरें म्हणून कळीत ना आमकां हर एकल्याक गोत्त ना गी पियोण्या पाड म्हणून गोत्त ना गी गोत्त आसा तेंत गाद्या काडलें वकात आतां हें आमी सदांय पियेता न्ही गाद्या काडलें वकात ही दिसाक 30 पियेचे तें गोत्ता तें पियेल्यार हांव मरता म्हणून गोत्ता हें पियेल्यार लो मरता म्हण अर्जंट म्हाका कांय मरोंक नाका म्हण थोड्यांनी लो मरोंक प्रयत्न करचे गोत्ता हर एकी मागीर देवाक दुरसोन प्रयोजन ना देवान तुका स्वातंत्र्य दिलां नाही देवान म्हाका स्वातंत्र्य दिलां ओके ही प्रकृती सगळी ताणें कंट्रोल करयेत न्ही आतां सगळी प्रकृती देवान कंट्रोल केल्यार तुका कंट्रोल करचें कोणें तूं देवा सशी येताय ना तुका तुका गरज आसले प्रमाणेंत पावस येवचे बरी कर तुका गरज आसले प्रमाणेंत फळ दिवचें बरी कर तुका गरज आसले प्रमाणेंत पुरा करूंक तूं सकलय जाल्यार देवा सरशी येताय ना ताच्या चेरार बसोवंक तूं प्रयत्न करताय तें देवाक गोत्ता त्या देखून प्रकृतीचें काम प्रकृती करता तुजें काम तुवें केल्यार जालें तर मोगाचें न्हू इतलें पुरो आसल्यार कश्ट काल्याक येतात आमकां आमच्या जिवितांत कश्ट काल्याक येतात जेजू बरो गवळी जाल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट कित्याक देव धाडटा 4 कारणां पासत एक देवाक महिमा दिवंक जोन सोबांचेल अध्याय 9 वळ 3 3 या 3 कुरडो थंय भीक मागून आसलो जेजू आनी शिस त्या वाटेन पशार जाताना शिसांनी विचारलें सोम्या तो कुरडो जाला ताच्या आवय बापायन केल्ल्या पातका वरवीं गी ताणें केल्ल्या पातका वरवीं ताका जेजू म्हणटा दोनीय न्ही देवाक महिमा जावूं दी म्हणून थोडे बडी थोडी पिडा थोडे लॉस देव आमच्या जिणयेंत येवंक सोडता कित्याक म्हळ्यार तुज्या जिविता मुखांत्र 10 जाण ताचे सरशी फाटीं येवून दित म्हणून जेजू आसर्यां करता त्या आसर्या मुखांत्र तुजें जिवीत हेरांक एक मार्गदर्शन जावंक ती पिडा तें लॉस जेजू तुज्या जिणयेंत येवंक सोडता कित्याक ताची महिमा वाखाणूंक दुसरें कश्ट आमकां वाडावळ दितात आज सबार जाणां तुमी सांगतात त्या दीस ते कश्ट येनातले जाल्यार हांव ह्या स्थितीक येवन पावतो नातलो
ते कश्ट म्हाका म्हज्या जिवितांत परिवर्तन हाडलें. तांणी घरांत म्हाका भायर घाल्ल्यान हांव एक आज स्वतंत्र व्यक्ती जालो. सबारपटी आतां देगीच्या दिसांनी रुखाची पानां पुरा जडोवन पडटात. आमकां तांचे कश्ट कळनात, कित्याक आमी रूख न्हय न्ही. 1 म्हयनो 2 म्हयने रूख मेल्ले पर्यंत आसता. तांचे कश्ट कळजे जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत आतां तुजे पप्पा मम्मी काम करतात, हांव घरा मायंगर वचून येता रे म्हूण सांगून रुमाचे बाकीचे रुमां पुरो ओपन, किचनाक 2 बिगां घालून गेल्यार तुमची अवस्था कशी जाता? किचना भितर वचोंक ना, 2 बिगां, बेडरूम आसा, हॉल आसा, टीव्ही आहा, पुरो आहा. कोकोमे मेकाले करतात. आतांची भुरगीं भियेनात, जोमोटो धाडटा म्हणटात. पयलींची स्थिती हांवें सांगची. म्हणटा आसतना आतां आमी विज्ञानांत वाचले प्रमाणे रुखाक ताची पानांत किचन तेंत पडल्यार रुखान पडोंक जायना, पूण ताची पानां ती बावोन पडनाटल्यार रूख वाडना, पडल्यार मात्र रूख वाडटा. तशेंच आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी वाडटा. देवा लागीं वचोंक आमकां तें प्रेरण जाता. थर्ड, कश्ट आमकां देवा सरशी व्हरून पायतात. सूख पायना, सूख आमकां देवा सरशी व्हरून पायना, कश्ट आमकां देवा सरशी व्हरून पायतात. चवथें, आमी कश्टले वरवीं हेरांचे कश्ट समजोवंक आमकां करेक्ट कळटा. आतां एक्की बाळां जायनातल्या बायल मनशेन गुरुवार बायले कांय टिप्स दिवी येत की ना ना, तिणें दिल्यार ते पुरो कश्टांचेत. बारीक कश्ट जातात गो, तेशें गो, अशें गो, जायना गो. आनी एका एक्सपिरियन्स जाल्यार तेंत 12-13 बाळां जाल्ली व्हडली मायंगरां आसल्यार कालें गो कांय जायना. हांव विन्सीक गाद्यान बाळां जावनाय, सकाळीं नेज लावन गेल्ली, सांजेर येताना भुरग्याक काडून घरा आयल्या. कांय जायना, टेन्शन करचें म्हणना. कित्याक तें तिचें एक्सपिरियन्स 13 बाळां जाल्या. तूं आतां 1 बाळां जावं घेचें, कांय टेन्शन ना. आतां हांगा कोणाक येदोळ म्हणसर दांत दूख येवन आत वयर घाला. येदोळ म्हणसर दांत दूख तुमकां येवना म्हणलें. जस्ट तुमचे कडेन कांय सवाल विचारूंक वचना, सगळ्यांक आयलां गे, एक्के आतनात आसतात, 1-2 मुणी आसतात. तांकां आतां पातयेवंक जायना. वो पाद्रांव काले मुणी पिटींग दवरून तात वयर घालून सांगता ताच्या की वगत बसचें बरें म्हणून. हां, इतलेंत, दुसरें कांय ना. आतां तुमकां दांत दूख आयला जाल्यार ससना की दांत दूख येनाटले गडे वचून वर्दी व्हरून गेल्यार दांत दूख सायबा काल बैगे तें कांय जायना, कांय जायना. गूण जाता. एकत न्ही दांत दूख, पुरा न्ही न्ही, 32 दांत दूख ना न्ही तुजें, एकत न्ही. तें तूं न्हिदे वचून आरामसे न्हिदेत. तें दांत दूख आयिल्ल्यांक कळटा न्हिदोंक जायना म्हणून. हे कितले रामायणां सांगतात कांय जायना म्हण. कित्याक तांकां ससना की दांत दूख येवना. तेंत दांत दूख आयिल्ल्या कडेन वचून दांत दूख सांगा, तो दुसऱ्यांक कांय उलोवंक वचना, भितर वचून वकातान दवरून काणगे म्हणटा. कित्याक ताका गोत्ता दांत दूख आयिल्ली कालें आयल्यार कालें जाता म्हणलें ताका गोत्ता. येनाटल्यांक 1 दांत दूख न्ही, 1 दांत दूख जाल्यार कांय जायना. आयल्यार कळटा. त्या देखून देव आमच्या जिणयेंत थोडे कश्ट येवंक दिता. कित्याक म्हळ्यार आमी हेरांचे कश्ट अर्थ कणकाण घेवन तांच्या कश्टाक कांद दिवंक आमकां देव प्रेरण दिता. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून जेजू बरो गवळी वय, पूण सबारपटी त्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आमी आयकनासतना आमी आमचीच वाट धरून आमी कश्टांक वळख जाल्या.
सो सबार 100 एक 60-70 कश्ट आमी आमचे जावन आमी कर्ण काण गेल्ले कश्ट न्हय हेरांनी दिल्ले. थोडे फाटी हेरांय आमकां कश्ट दिवंक पुरो पूण ते कश्ट आमकां देवाच्या महिमेक व्हरून पायतात न्ही आसतना आमकां ते बुडोवंक सकानांत. हें आमी मोतींत दवरया. कित्याक बरो गवळी सदांच आमच्या सांगाता आसा पूण त्या गोवळ्या सांगाता ताचो ताळो आयकोंक सबार पोटी आमी ताच्या सांगाता रावनासतना कश्टाक वळख जाल्या. तर तसो बरो गवळी आमकां बऱ्या शाबीत वाटेक व्हरून पावूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. आमेन. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन आलतारी बाबारी आमी जमल्या. तर आमची खासकी मागणी त्या सवा सोम्या मुखार आतां भक्तीपणी आमी उबारुया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सलोनवरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकारीनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतींक बुलोवन तांची जिणी होगडाय नशे बगर तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी ते सवा तांची खन बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यात. तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुनशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शेंबोरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आतां आमचे जोडयां दोळे आमचे दंपिया आमची कसकी प्रार्थना कुटुंबाचे इरादे जे कोणा पसत आमी मागोवंक की आपूण तळाक आयल्या तांचे इरादे आतां सुमयाच्या पांयांतळी आमी समर्पण करून मागया. सर्वदरा सस्नाच्या देवा थोडी मागणी आमी भक्तीपणान तुज्या पांयांतळा समर्पिल्यान तुजी खुशी वयतर जाल्यार आमकां तुज्या आशिर्वादान बर आनी उर्बेस्त कर म्हूण तुज्या पुता जेजूचे नांवी हे मागणे आमी करता. आमेन. दैविक देणी सर्गेंचे.
भाव भयणीनो मोशाने तुमचे बलिदान सर्पदरादेव बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा पास्काच्या संभ्रमावर बी आमची काळज सदां संतोष बरी आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुन्हा जीवन जाल्ल्या जेजूचो व पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आईच्या सक्त सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं. या भशेन सस्नाच्या संतोषाक आमी पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद्वेदरा सोर कळे आमी तुका वाकणूंक फावो. ओ कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तो सामचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमचे राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनी तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सोळदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गे तुकाचे. ऊन सर्गे तुकाचे. ऊन सर्गे तुकाचे. ऊन सर्गे तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे. ऊन सर्गे तुकाचे. ऊन सर्गे तुकाचे. ऊन सर्गे तुकाचे. ऊन सर्गे तुकाचे. बापा करोस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वावरतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ता सोगोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुन्हा जीवन पो आम्ही परगडता.
बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जीवनपणासमी भक्तीपणे उडास करता आणि वजिबेत सोडवण आणि सोडवण्याची काल सुखा समर्पिता तुझे मकार येऊन सेवा करूंक आमकां फावो केलें कोण आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयजक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंवकवार मुरये देवाचे मे संगाती, भाग्यवंत जुजे तिजो पती, भाग्यवंत दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, tias Jesu संगता, tias Jesu ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेतार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितां जशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दय करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशेन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सोर पातकांतल्यान सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक रेसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घालून तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताई आनी राजवट चलयताई ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळय आई देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुपाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितरांचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमा सुमेस्तान ससनाच्या जिवितांत. जेसुये तू मुझे तय
सदा राव तूं मुजे थंय दैवीक कृपेन भर तूं म्हाका मास तुजे कितले स्वादी रगते बोवा मोले आत्मीक घटाय सदा देवचे अत्रेक सोम्या हांव सेंचाक तुका मासारतान सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेक सोम्या हांव सेंचाक तुका मासारतान सदा पोस्ताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया कळवळ्या बापा आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेसून आमकां आपयलें देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गवळ्या सोताळो आयकोंक आमकां मेळ्ळो ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेली आनी पातकाक मेल्ली आमी प्रामाणीकपणान जियोवचे खातीर आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसली ह्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचता आनी घरा वचून ताच्या ताळ्या खाण दिवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक हांव मोगाचो स्वागत मागतां सुमार 350 तावन 400 वर्सांचे चरित्र आसच्या ह्या पुण्यशताक येवच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आधार आनी विस्तार आशिर्वादां मेळटात आयच्या दिसा ह्या पुण्यशताक येवन संतांची ससाय मागल्या तुमच्या जिवितांत देव तुमी सोदून आयिल्लो आधार जोड दिव म्हूण हांव मागतां ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा ह्या पुण्यशतांत भक्तिकांक हेर सवाय लाभता भुरग्यांक वांजल रजार कुटुंबांचेर वांजल रजार आत्मीक समालोचन कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी सुरवेरस फणा मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती आसा हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेरस आमकां कळोवचें ह्या पुण्यशतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा हांगासर पवित्र उदक तेल दुंप कोंतां बेंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हान इमाज्यो जेजूची सुवार्थ बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात कोणायकी मिसांक दिवंक आसात जाल्यार दफ्तरांत मिसांक घेता नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवंक आसात जाल्यार तास रुपये 500 हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा रुपये 6,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक राबयेत तुमच्या तांके प्रमाणे ताच्या चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत ह्या पुण्यशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवचें चिंताप आसा निर्गतिकांक आसरो असो बुन्यादी फातर येदोळूस फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर रेलेकेच्या फेस्ता दिसा आमी आशिर्वचन केल्लो आसा जुनाच्या 13 तारखेर हो आशिर्वचन केल्लो बुन्यादी फातर घालचे सोवें ह्या बांदपाचें काम आमी अधिकृत रितीन आरंभ करता हाच्या सांगाता एक ल्हान देवाळ सिस्टांचें कॉमेंट आनी सगळें पुणशत आकर्श रितीन सजोवचें चिंताप आसा ही लांब अवधेची योजना भक्ती कथान मेळच्या दानांचेर हुंदून एक योजना पावता पावोवचें चिंताप आमचें ह्या योजनांक तांचे भितरली कुमक दफ्तरांत तुमी दिवयेत तशेंच जुनाचे 13 तारखेर व्हड दाबाजान ह्या पुणशताची वार्षिक महापरब सांत आंतोनीचें फेस्त
आमी संभ्रमता ह्या फेस्ताक आतांच तुमकां हांव वत्तायाचें आनी मोगाचें आपोवणें दितां. ह्या फेस्ता संदर्भे कोणायकी मुर्दोम दिवंक आसा जाल्यार आनी फेस्ता दिशेन आदार दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत आमी घेता. ₹50 ह्या ताज्यागे सडी दिवन तुमी ह्या फेस्ताक आदार दिवयेत. आनी सांगाता फेस्ता बाबतीं कितें स्पॉन्सर दिवंक आसा जाल्यार जावं पुरो फुलां बँड या इतर संगती हे दिशेनी तुमी स्पॉन्सर रावन फेस्ताक आधार दिवयेत. आनी सांगाता सोडून 5,000 ते 6,000 लोक फेस्ताक हांगासर जमा जाता. ह्या फेस्ता बाबतीं आयिल्ल्यांक आमी जेवण दितल्या. ह्या बाबतीं कोणाक आदार दिवंक आसा जाल्यार ताकाय अवकाश आसा. आयच्या दिसा ह्या देवस्तुतेंत वांटो घेतिल्ल्या हर एकल्यांचो हांव उपकार दवरतां. प्रत्येक जावन काबले फिरगजेतावन हांगासर आयिल्ल्या मनादेक बाप रोमन पिंटो हांचो हांव उपकार दवरतां. तवळ तवळ हांगासर तांची हे सेवा ते दिवन आसात तांचो मनपूर्वक उपकार दवरतां. तांकां देव बरें करूं. आनी सांगाता आयच्या दिसा वजंत्र आमकां वाजोवंक कुमो करूंक आयला फेलिक्स डिसोजा पियूस नगर फिरगजेचो तांचो उपकार दवरता. तांकां देव बरें करूं. सांगाता गायन मंडळींत हांगासर आसलेल्या जेनिफर आनी सांगाता सोनिया आनी रिना मेंडोन्सा हांचो उपकार दवरता. तुमकां देव बरें करूं. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. आमी सोमेस्तां उबी रावया. नोवेनाचें गीत आमी गावन नोवेन आरंभ करया. दर्या सांकळेन तो परमयता. आंद्यां पांगड्यां मेऱ्यां पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा भुसोन काडटा. पान नंबर 16 वडे भक्तीन हे मागणें आमी म्हणया. या वर्त्या संता सांतांतुनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोत सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुझ्या मारिफात पिडे सांबलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानाच्यो संकली तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडले वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासर पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पातयणी तुजे दवन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणें. ये केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांतांतुनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझी मजत मागून या पुणशकाक आयिल्ल्या सर भक्तिकांत पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. जायत्या भक्तिकांनी तांच्या गरजा आकांतांत आमच्या मागण्यांचो आदार विसारलेलो आसा. सांत आंतोनी समोर तांच्यो गरजो तांचे तेसावां तांची मागणी आमी दवरया. सांत आंतोन ताचे कतकतीत विनवणेन देवातावन वर्ती असर्यां तांच्या जिवितांत जावचे बरें तो करून दी. ताच्या विनवणेचेर विश्वास दवरून बावर्थ दवरून ताच्या पांयां तळा ह्या पूर्ण शेतांत रावन ही मागणी ही तेसावां ताच्या समोर आमी दवरया. मोगान आनी कोर्टान जिवच्याक गोवाची मत उजवाडावंक एकावंटंट जावन बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक
बरी भलायकी मेळोवंक स्वंत घर आसा करूंक आधार मेळोवंक बरे इव्हेंट्स मेळोवंक कुटुंबांतल्या सगळ्यांक रक्षण मेळोवंक कुटुंबांत असले सगळे समस्या परिहार जावंक इंटरव्यू बरी जावन यशस्वी मेळोवंक कुटुंबांतले आर्थीक समस्या पयस जावंक सारकें उलोवंक सुरू करिनासलेल्या भुरग्यान सारकें उलोवंक राष्ट्रीय अंतर कराटेंत विंचोवन येवंक 9व्या क्लासीचें फलितांश बरें येवंक कुटुंबांतल्या सकट भुरग्यांक बरी भलायकी आनी बरो फुडार मेळोवंक कुटुंबांतल्या सकट भुरग्यांचें शिकप बरें जावंक काम करूंक गरज आसचें बळ आनी सकत मेळोवंक तोट बरें जावन बरें फळ मेळोवंक बोरवेलांत आनी बांयंत बरें उदक जावंक शांती आनी समृद्धी मेळोवंक आर्थीक तरान स्वतंत्र जावन उरोवंक पाड सवय वचून बरो तरणाटो जावंक एक्सिडेंट जाल्ल्या एका बाबाक फुटतें बरेंपण मेळोवंक लग्नाचे समस्या परिहार जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड समा जावंक हाताची आनी दांताची दूख गूण जावंक लिव्हरांत आसचें ट्युमर काडचें ऑपरेशन यशस्वी जावन बरी भलायकी मेळोवंक ऑटिझम पिडा गूण जावन नॉर्मल भुरगें जावन इस्कॉलाक एडमीट करूंक साध्य जावंक बरे कॉलेजींत एडमिशन जावचे खातीर बिझनेस बरें जावंक मतीचो सुशेग मेळोवंक ह्या म्हयन्या भितर कितेंच अडकळ अडचण नासतना घरचें बांदपाचें काम जावंक एक्सिडेंट जाल्ल्याचें मेळोवंक आसले पयशे बेगीनच मेळोवंक भुरग्यांनी आनी नातरांनी बरें करून शिकोवंक उगडासाची सकत चड जावंक बरी सैरीक मेळोवन बेगीनच काजार जावंक परीक्षा बऱ्या तरान बरोवन बरे अंक आपणावंक जाल्ल्या परीक्षेंत बरें रिजल्ट येवंक बरे अंक मेळोवंक बरें काम मेळोवंक भलायकी संबंदी सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल येवंक आर्थीक भद्रती मेळोवंक ITI शिकप बऱ्यान संपोवन बरें काम मेळोवंक तवळ तवळ येवची तकली दूख गूण जावंक इस्रायलाची विजा बेगीनच मेळोवंक केजीचें तीर्प बेगीनच बरें येवंक गो बायलां मदलो संबंद बरो जावंक आमाल पियोवणें सोडूंक बरी विजा मेळोवंक पांय दूख समज जावंक सर माट मंत्रांत हांव सुटका मेळोवंक गल्फांत बरें काम मेळोवंक रागार आसल्या दोगांनी एकामेका लागीं उलोवंक कान दूख बावळे दूख गूण जावंक ताप सुटोवंक शुगर आनी पायल्स गूण जावंक BP नॉर्मल जावंक घरा वचूंक वाट मेळोवंक भुरग्याक वागोवच्या सवय काम मॅनेज करूंक आदार मेळोवंक लोन बेगीनच फारीक जावंक दिवंक आसले पयशे बेगीनच पाठी मेळोवंक वावरा जाग्यार समाधान मेळोवंक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक स्किन ग्राफ्टिंग नासतनाच गाय गूण जावंक भुरग्याचे देणे फावो जावंक चेस्ट मसल नमनेस गूण जावंक एक बरें घर बांदूंक साध्य जावंक पयस जाल्ल्या बायल्यान आनी पुतान सांगाता येवंक कॅनडा या स्पेन वचोंक साध्य जावंक मुखल्या फुडाराची वाट कळीत जावंक लांब आवक मेळोवंक आवय बापाय झगड नासतना रावोवंक दोळ्यांची दिश्ट मेळोवंक हातीन धरलें काम पूर्ण जावंक बरो कोर्स विंचूंक फावो जावंक बरी बूद येवंक आयर्लंड वेचाक आसचें प्रोसेसींग बरें जावंक जाग्याच्या रेकॉर्डांत नांव बदलूनचें काम बेगीनच जावंक वायट साल पयस करूंक तकली दूख उणी जावंक हट उणें जावंक घर नावार जावंक कॉलेजीक बरी एडमिशनां येवंक दांताची दाडयेची दूख गूण जावंक हात दूख गूण जावंक लग्नाचे समस्या परिहार जावंक शांती समाधान येवंक दोळ्यांचे समस्या परिहार जावंक तोंडाचें कॅन्सर गूण जावंक परत पाठी कामाक लागोवंक जीब सुटोवन सारकें उलोवंक आनी तशेंच सरितीचें बरेंपण समाधान येवंक ह्या गरजा सवय आमचे गरजो कोणाच्यो गरजो आमकां कळीत आसा तांच्यो गरजो आमी आमच्या उगडासा काडया मती काडया सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरया ताचे विनवणेन जायतें बरेंपण जायत्यांक मेळिल्लें आसा काम मेळिल्लें आसा भलायकी बरी जाल्ली आसा बोरवेलांत उदक मेळिल्लें आसा गल्फाची विजा आयिल्ली आसा समाधान आयिल्लें आसा दोगा जाणांक भुरग्यांचें देणें जायत्या वर्सां उपरांत फावो जाल्लें आसा अशें जायतीं असर ह्या सांत आंतोनीचे विणवणेन ताचे विणवणेचेर पातयल्ल्या ताच्या भक्तांचेर जाल्लीं आसात हेंच बरेंपण हिंच असर्या आनी की वडमापान ताचे विणवणेन आमच्या जिणेन ह्या सांत आंतोनीच्या भक्तिकांच्या जिणेन जावं दी म्हणून मागून हे मागणे आमी फुडें व्हरया यो आमचो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर तुझ्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसून दी सर कश्टांतले विघ्नांतले अनवारांतले पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात
सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी आमेन. सांत आंतोनियामा पासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोवचोंचे खातीर प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्राने आजापान करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कोसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदांच काळ तुका होगलाप दिवं आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन आमी मागया. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसतना ताका बाबार्थान लागीं सरलेल्या पिडेस्तान ताचे सक्तेन गूण करूंक शकलो. पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू आमचे मदें आसा. उड्या रुपार आसच्या ताका आमी आराधन केलें आनी तो आमचे सोबेन सदांच काळ आसतलो आनी ताचें गूण करचें मिसांव एक बरो वैज जावन तो फुडें व्हरतलो. ह्याच विश्वासान ह्याच बाबार्थान आमच्याय पिडेंत भलायकी आमकां लाभय. आमी आशांचें बरेंपण कुडीची सवस्तकाय आमकां दी म्हणून आमी हें प्रार्थन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता समोर आतां आमी दवरया. सोम्याचे नावी आमचो आतर. ताणे रचला सर्गाने संवसार. सोम्या दयेन आयक आमचें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदारा आनी सासांचे देवा तुजी गूण करचे सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टांच्या आनी भुरग्यांक तूं आशिर्वाद करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. त्या तुज्या विश्वाची साकराचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सोर बांदपाजांतल्यान तांकां सुटाय. मतीचे आनी कुडीचे सोर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या मजतीन कुडी आत्म्याचे भलायकी लाभय. ह्या पूण शेतान तुज्या दैवीक सवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्लीं ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताची शिकवणी आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तांकां महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे आसून तुमकां संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावून तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पवित्र आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. आतां आमी सेवकेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागून काण घेवया. सर पदवेदारा देवा तुज्या दयेन आमकां हें जेवण तुवें फावो केलें. प्रत्येक रितीन ह्या जेवणाक आमकां कुमोग केल्ल्या दानींचो आमी उगडास काडटा. तांचें काम तुवें यशस्वी कर. दिवचें मोनी आमकां दी. आज हें जेवणांत आमी वांटेली घेता आसतना सोम्या हें जेवण तयार केल्ल्यांक तो अभिशेकान भर. वांटेल्यांक तो आशिर्वादान भर. आनी हें जेवण सेवता आसतना सोम्या आमचो मदलो मोग आनीकी बळादीक कर. सांत आंतोनीच्या मजतीन आमी मागलेलें मागणें आमकां जोड दी. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सरसी आयल्या वोडा मोगान अजा पगारा मजदारा जिणी तुजी देखी बरी आमा सर्वां सांगता